तुम्ही फाटल्यात राहा मरे सगळं ज्ञानेश्वर या मरे तुम्ही अच्छा परू सुभाष असं या मरे चाल तू बोलाय तुम्ही हा भितर तू सांग नरेश दत्ताप्रसादान रिजिग्नेशन दिलें बीजेपीचे जेन्ना त्याच दिसा हांव ताजे घरा गेलो ताका सांगपाक की म्हाका सपोर्ट कर म्हणून तो जावन आसा तालिगांव एक व्हडलो लिडर बीजेपीचो आसलो आनी ताज्या फाटल्यान तालिगांवचो जायतो लोक आसा हांव जाणा ताजो ग्रावंड वर्क ताणें केल्लो जायतो आसा देखून हांव त्याच दिसा ताज्या घरा गेलो आनी ताचे कडेन सपोर्ट मागलो ताजो जे इफ आउट तालिगांवान म्हाका सपोर्ट कर म्हणून ताणें म्हाका उतर दिलें की आपूण चिंता आतां डिसिजन आपूण हें करूंक जायना तुका सांगूंक जायना आपूण चिंता कितें करचें तें आनी मागीर गरज जाल्यार आपूण सपोर्ट डिक्लेअर करतलो कोणाक तो जेन्ना आयज हांव खुशाल की दत्तप्रसाद ताजे कितें आहा ते व्ह्यूज तो आयज डिक्लेअर करतलो ह्या पासत आमी सगळे एकठावल्या तशेंच म्हाका लागून सर मायकलान ताणें म्हज्या पासत ताजे कडेन मागले देखून आयज आमी तिगूय हिंगा उबे रावल्या प्रेस कॉन्फरन्साक आनी हांव सगळ्या तालिगांवच्या वोटरां कडेन मागता की 14 तारखेर एकवटान सगळ्यांनी एक मतीन आतांचेर शिक्को मारून म्हाका निवडून हाडून आनी काँग्रेसाक भोवमतांनी सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन विक्ट्री दिवंक हे म्हजें मागणें तशेंच बाब दत्तप्रसादान ग्रावंड वर्क केल्लो आसा खूब तालिगांवान ताज्याय वोटरां कडेन हांव मागतां की फावट म्हाका सपोर्ट करचो म्हणून तालिगांवान आनी जे इतले तेंप राज चल्लां तालिगांवान तें काबार करचें म्हणून काबार करया सगळे एकठांय जावन आनी सगळे एकठांय जावन आमी तालिगांव डेवलप करया आनी जे पळय कितें तालिगांवान घडोवंक दिना आसलें तें आमी घडोवया आमची शेतां सगळीं बुडोवन गेल्या पुरोवन गेल्या ती आमी आतां फुडें सांबाळया आनी सगळी जी आदली ग्रीनरी दिसताली तालिगांवान ती आमी परतून हाडया आनी जे तालिगांवान ओडीपीचेर रस्ते शेतांतल्यान दाखयलेले आसा ते आमी डिनोटिफाय करुया देव बरें करूं आमचो बाप टोनी अशें ताणें सांगलें 2002 आमचो तो भारतीय जनता पार्टीचो अजून आमचो भारतीय जनता पार्टीचो तोंडाक येता आनी काळजानूय भारतीय जनता पार्टीच आसा आमचो तो कॅन्डिडेट आशिल्लो आनी ह्याच बाबूश मनसराताच्या विरुद्ध तो पयली निवडणूक तेन्ना लडिल्लो आनी तेन्नाय अशीच म्हाका दिसता 3 वे 4 वे 4 कॅन्डिडेट आशिल्ले आनी वोट्स डिवायड जाली आनी टोनी बाब तें इलेक्शन जिखपाक शकलो ना मायकल बाब भारतीय जनता पार्टीच्या ग्रासरूट लेवलांच्यान वयर सरला आमकांय म्हजोय जो करियर आशिल्लो भारतीय जनता पार्टीन म्हाकाय बीन बरे पद्दतीन गायड केला आनी आमी तिगूय आमचे मनोहर भाई पर्रीकाराक मानपी मनीस आनी मायकलाचो जसो एटिट्यूड आसा तसोच म्हजोय बीन एटिट्यूड आसा जेन्ना कोण कितें चुकता
तो केदोय व्हडलो मनीस आसूं, तो केदोय व्हडलो लिडर आसा, बाबा तूं चुकला म्हणून ही सांगपाची क्षमता आमी दवरतात. ताळगांव मतदारसंघात ज्या जाग्यार आमी आज उबे आसा, तुमकां मुद्दम ह्या जाग्यार आपोवपाचें एक कारण म्हणजे हो एक सिंबॉलीक जागो ह्या कॉलनीन मनोहर भाईन म्हाका राजकारणात हाडिल्लो हांगच्यान ह्या जाग्या वयल्यान. ह्या जाग्या वयल्यान आमी 2011ची म्युन्सिपालिटी निवडणूक लढली आनी जो मनीस सदांच 10-0 करतालो तालिगांव मतदारसंघात तेन्ना ह्या वॉर्डांच्यान पयले खेपे आमी ताका डिफीट केलो. तेन्ना तो एज्युकेशन मिनिस्टर आशिल्लो आनी तेन्नाच्यान रेग्युलरली ताळगांव मतदारसंघाच्यान मिनिमम 2-3 वॉर्ड आमी सदांच निवडून हाडटा. 2011 पासून जी आमी लढाई घेतिल्ली दॅट वॉज अगेन्स्ट, जशें आतां टोनी बाबान सांगलें की शेतां पुरप चलिल्ली आमची. शेतांची जी ट्रेडिशनल उदक वचपाची जी वाट आसा ती कशी ना कशी बंद करप, आपल्याक बेनिफीट करपा खातीर. ती शेतां म्हाका दिसता प्रॉक्सी नांवांनी कोणें तरी घेतिल्लीं आसा. कोणें घेतिल्लीं आसा तें सगळ्या गोंयकारांक खबर आहा. आनी जे आमचे रेन वॉटर उदकांत पनाक वता तें बंद जाता. ही शेतां जेन्ना आमी कॉन्क्रिटायज करता सगळीं, आमचो ग्रावंड वॉटर टेबल आज कंटेमिनेट जाल्लो आसा. म्हाका अजिबात खात्री आसा की मायकल इज गोइंग टू बी वन ऑफ द टॉप मोस्ट मिनिस्टर इन द कमिंग गव्हर्मेंट. प्रोबेबली मे बी इवन अ चीफ मिनिस्टर और डेप्युटी चीफ मिनिस्टर. सो मायकला कडेन एक मागता हांव की जे कॉन्क्रिटायझेशन ऑफ तालिगांव आसा हें खंय तरी बंद जावपाक जाय. कित्याक ऑलरेडी आमच्यो ज्यो रियल इस्टेट हावजींग सोसायटीज आसा हांकां उदक मेळना. देर इज अ मेजर वॉटर प्रॉब्लम इज विथ ऑल द रियल इस्टेट्स ऑफ तालिगांव. तालिगांवच्यो सगळ्यो कॉलनीज, त्यो मॉडल्स लेगसी आसूं, मॉडल्स एक्झॉटिका आसूं, आमची कामत रॉयल आसूं, आमची कामत इस्टेट आसूं, खंयच्योय ज्यो कॉलनीज आसा, अडवल पालकर शेल्टर, अडवल पालकर होम्स, दे आर ऑल टँकर डिपेंडंट. सो आमकां टँकर फ्री तालिगांव करपाक जाय. वी हॅव टू हॅव अ सफिशियंट वॉटर सप्लाय फॉर द एक्झिस्टींग कॉम्प्लेक्सीस फर्स्ट, आनी मागीरूच आमी नवी रियल इस्टेट हाडपाक जाय. सो हें उतर हांव दोगांय कडल्यान आमचो तालिगांवचो कॅन्डिडेट आनी तसोच जो हांव म्हणटा जो डेफिनेटली मोठो मिनिस्टर येणाऱ्या गव्हर्मेंटान आसतलो हांचे कडल्यान घेता. आनी बरो मनीस टोनी बाब, एक शांत स्वभावाचो, तालिगांवची कामां फुडें व्हरतलो हें म्हाका जाणून आयिल्लें आसा. तालिगांवच्या सगळ्या मतदारां कडेन जाता ते पद्दतीन हांवें संपर्क करपाचो प्रयत्न केलो फाटल्या एका म्हयन्यान. प्रत्येकाचो असोच व्ह्यू आसा की आमी टोनी बाबाक सपोर्ट करचो. खुबश्यो पॉलिटिकल पार्टीज म्हाका स्वता एप्रोच जाल्यो की हांवें कंटेस्ट करपाक जाय म्हणून. बट जी चूक 2002 जाल्ली की टोनी बाब आमचो वोट स्प्लिटान पडलो, तसोच आग्नेल बाब आमचो, आग्नेल सिल्वेर जेन्ना आमचो 2007 राविल्लो तोय बीन वोट स्प्लिट जाले, 3 कॅन्डिडेट जाले आनी पडलो. अशें परत 2022च्या निवडणुकीक घडचें न्ही म्हणून हांवें स्वता एक डिसिजन घेतिल्लें की आय हॅव टू सपोर्ट वन सिंगल कॅन्डिडेट. आनी आज तो वेळ आयिल्लो आसा की वोट स्प्लिट आमी खंयच्याच दुसऱ्या पक्षाक जावंक दिवचो न्ही आनी सगळ्यांनी एका कॅन्डिडेटा फाटल्यान जो जिखपाची क्षमता दवरता, प्लस फक्त विनेबिलिटी न्ही, ताळगांवच्या लोकांचो फुडार एका बऱ्या डायरेक्शनान व्हरपाक शकता, जो टोनी बाब आसा. आमी IT पार्काचोय विशय पळयलो, ताजेच तेन्नाचे कलिग्स IT पार्क विशय जो धोनोपाल आयलो. आज आमच्या ताळगांवचे कितकेशेच म्हज्या भाव आनी भयणी तांकां थंय नोकऱ्यो मेळपाच्यो, ताळगांवच्योच न्ही सगळ्या गोंयकारांक हांगा आज कितक्योश्योच नोकरी मेळपाच्यो IT पार्क थंय जाल्लें जाल्यार. बट हे IT पार्क आपलो एक रियल इस्टेट इंट्रस्ट आसा म्हणून ह्या IT पार्क तेन्नाच्या आमदारांनी तें जावपाक दिलें ना. कशें त्या यूथ काँग्रेसीच्या वर्करांक सुद्दां हांगा मारामारी केली तेंय बीन आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आज थंय कन्व्हेन्शन सेंटराचो एक मोठो प्लॅन येता त्याच जाग्यार. सो टोनी बाबाय कडेन हांव मागता की ह्या कन्व्हेन्शन सेंटरान जाता तितक्या तालिगांवच्या लोकांक थंय जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज, मे बी इन सम स्मॉल स्टोर्स ऑर इवन द पोस्ट दॅट आर क्रिएटेड, तातूंत आमच्या ताळगांवच्या सगळ्या म्हज्या भावांक म्हज्या भयणांक हांगा जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज मेळपा खातीर तुजो सारको मोठो प्रयत्न आसपाक जाय. सेवरेजीचो जो मेन विशय आसा ताळगांवचो, जशें हांवें म्हणलें रियल इस्टेट ज्यो आमच्यो एक्झिस्टींग आसा तांची सगळी सेवरेज खंय तरी शेतान सोडप वता आनी ते आमचे ग्रावंड वॉटर टेबल कंटेमिनेट करता. सो सेवरेज प्रोजेक्ट जो 2011 ह्याच बाबूस जेनिफर पार्टेच्या मनशान हाडिल्लो, हो आज पर्यंत तो कंप्लीट करूंक शकलो ना. ओन्ली 10% ऑफ द सेवरेज प्रोजेक्ट इज कंप्लीट. म्हणजे दीस इटसेल्फ शोज अ मेजर फेलियर
आपूण ओपोजिशनान आशिल्लो तेंय बीन तो सांगूंक शकना बिकॉज ही हॅज बीन इन द रुलींग. सो हे सगळे प्रोजेक्ट्स फुडें व्हरचे आनी लोकां खातीर जें कितें तुका आमचे कडल्यान सपोर्ट जाय लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपा खातीर तातूंत आमची सगळी टीम तुज्या बरोबर आसतली. आमच्या वोटरांनी ठरयल्लेंच आसा. आमच्या वोटरांक हें जें कितें चल्लां तें अजिबात मान्य ना. तालिगांव इज डेफिनेटली गोईंग फॉर चेंज. एंटायर गोवा आय एम शुअर इज गोईंग फॉर चेंज. आनी एक बरो सरकार फुडें येतलो ही आशा दवरता आनी सगळ्यात ताळगांवच्या लोकांक अपील करता की आमी वोट स्प्लीट कशेंच करपाक दिवपाक जायना. वी हॅव टू स्टँड बिहायंड वन कॅन्डिडेट. एंटी बाबूस जेनिफर पार्टी जी मतां आसा ती सगळी एका पार्टे फाटल्यान एका कॅन्डिडेटा फाटल्यान जो सगळ्या ताळगांवकारांक फुडें व्हरपाक शकता ताच्या फाटल्यान आमी रावपाचें गरज आसा. आनी हांव सदांच एज अ कार्यकर्तो तुमच्या फाटल्यान सदांच आसतलो आनी तुमचे विशय आमच्या आमदारा मार्फत जो आमचो म्हाका खात्री आसा जो आमचो आमदार ताळगांवचो फुडें टोनी बाब आसतलो ताच्या मार्फत आमी ते फुडें व्हरतले. आनी जशें हांवें म्हणलें तशें म्हजो कलीग भारतीय जनता पार्टीचो आदलो मंत्री आनी फुडलो तो डेफिनेटली मोठो मिनिस्टर आसतलो ताजें दार आमकां सदांच उगडें आसता. एक मॅसेज धाडली जाल्यार सुद्दां ताजो रोखडोच रिप्लाय येता. ताज्या हातूंतल्यान आमी ताळगांवचें जें कितें फुडें बरें आसा तें डेफिनेटली करपाक शकतले. आनी परत एकदां सगळ्या लोकां कडेन मागता की इट इज टायम टू युनायट. नो स्प्लिटींग ऑफ वोट्स. वी हॅव टू स्टँड बिहायंड वन कॅन्डिडेट. दॅट कॅन्डिडेट इज टोनी रॉड्रिक्स. He is a Congress party candidate. I am an independent. Again, I am clearing. I am not joining any political party. I am a complete independent entity. And I appeal to all the people of Talegaon that we have to stand behind Tony Rodriguez for this coming election. Thank you. Winds of change can be seen in the state of Goa. The winds of change is political winds of change. आदले आमचे भाजपचे व्हडले लिडर बाब दत्तप्रसाद नायक जे तालिगांव पणजे सांताक्रूज हे एरियेन खूब तेजो इन्फ्लुएन्स आहा. ही इन्फ्लुएन्स इज अ लॉट ऑफ पीपल फॉलो हिम. बाब टोनी आमचो तालिगांवचो कॅन्डिडेट काँग्रेस पक्षाचो कॅन्डिडेट. सगळे पत्रकार भाव आनी भयणी हांव हिंगा येयला अपील करपाक. जेन्ना बाब दत्तप्रसादाक हांवें फोन मारलो ज्या दिसा तो रिजायन जालो भारतीय जनता पार्टीनसून रिजायन जालो. वी वर मनोहर पर्रीकर बीजेपीचे आमी सगळे वांगडी दत्तप्रसाद हांव हे आमी सगळे मनोहर पर्रीकराक बॅक करताले एक टायमार. खूब जाण आहा न्ही. उत्पलाक जर तूं ह्या आयडीन त्या आयडीन भोंवडायलो आनी टिकेटूच दिना ते आमी पयलेच जाणांले सोडच्या पयलीं. तेजे भायर सिद्धेशाक पासून ह्या आयडीन त्या आयडीन भोंवडायला आनी तेन्ना ताका धमकी मारून काम करता. अशें सगल्यांक साफ केल्ले आहा. जे तांकां दिसता की हे फुडें व्हडले मोठे लिडर जातले आनी पार्टी टेक ओवर करतले तांकां साफ केल्ले आहा. जे लिडरांनी बीजेपी सोडलेली आहा ते आयज हिंगासर आहा. आनी हांव काँग्रेस पक्षान गेल्लो आहा तो इंडिपेंडंट आसा. आयज आमी अपील करूंक येयल्या तालिगांवच्या लोकांक अपील करपाक येयल्या की तुमी जर तर मत स्प्लीट करशात. इफ यू स्प्लीट युअर वोट देन द विक्ट्री इज ऑफ बीजेपी. जे जेनिफर मुनसारात जी बायल आहा आमचे तालिगांवचे हेचे बाबूश मुनसाराताजी तेका बसयल्ले आहा. बाबुशान बसयल्ली आहा हिंगा तेका कितेंच जर तर एक काडी पासून हालोवपाक जाय हिंगासरली तालिगांवची ती तेका फोन मारता पयली काडी नाजाल्यार ते जावंक शकना. कितेंच काम आहा ती आयकता उगी रावता तेका फोन मारता आनी मागीर जबाब दिता. आनी म्हाका दिसता तालिगांवच्या लोकांनी आज चिंतपाची गरज आहा. दोग जाण आहा. एक आमचो बाब टोनी जो तेणे हिंगासर खूब सोशल वर्क केल्लें आहा. तालिगांवान खूब सोशल वर्क केल्लें आहा. आनी दुसरे वाटेन आप कॅन्डिडेट आहा. आनी हे दोगूय कॅन्डिडेट जर तर वोट स्प्लीट करीत जाल्यार 100% बीजेपी जिखतली. त्या खातीर हांव अपील करपाक येयला हात जोडून तालिगांवच्या लोकां कडेन
की ह्या पावटी काँग्रेसचे वारे येयल्ले आहा. देर इज अ वोट ऑफ चेंज ऑल ओव्हर गोवा. लोक चेंज सोदता आणि ही चेंज कोणाच्या फावरान आहा सद्याक? काँग्रेसच्या फावरान आहा. आणि कांय कॉन्स्टिट्युएन्सीनी, थोड्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा, ते एक 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा आख्ख्या गोंयान, जिंगा आप जो तर थोडे वोट काडीत जाल्यार बीजेपी जिखता. आप थोडे वोट काडीत एक्स्ट्रा, जे 1,500 वोट काडीत जाल्यार एका 1,500 वोट उणे पडत जाल्यार बीजेपी जिखता. हे लोकांनी चिंतपाक जाय आणि हे लोकांनी रेजिस्टर करपाक जाय की ह्या पावटी आमी काँग्रेस पक्षाक मत मागतले, काँग्रेसाक 22+ सीट दितले आणि तांकां सरकार बरो चलोवपाक आमी 5 वर्सां दितले. वी विल गिव देम 5 years. वी विल गिव काँग्रेस पार्टी 5 years. आणि कसलो सरकार? स्थिर सरकार. कोणाक हे सायडीन 2 जाणांक हाडलेलो, ते सायडीनसून आनी खंयचे पॉलिटिकल पार्टीनसून मागोवन सपोर्ट केल्लो सरकार असलो नाका. आमकां स्थिर सरकार दिया. 22+ सीट जे आमचे अलायन्स पार्टनर आहा गोवा फॉरवर्ड पार्टी, तांकां एक्स्ट्रा सीट, आमकां 22, तांकां 2 सीट, अशें करून आमकां जो तर स्थिर सरकार दित जाल्यार बरो गव्हर्नमेंट मेळटलो. जे प्रॉमिसीस काँग्रेस पार्टीन आपल्या मॅनिफेस्टोन केल्यात, 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स काडटले म्हणून. आतां बाब दत्तप्रसादान सांगला की इमॅजिनरी रोड्स तालिगांवान दाखयले. इमॅजिनरी रोड्स म्हणजे कितें? जिका रोडूच दाखोवंक शकना. जे शेतां लोकांची, कम्युनिटीची आनी कोण टेनंट आहात ती शेतां रोयता, तेजे वयरसून 20 मीटर रोड दाखयला, तेजे वयरसून 15 मीटर रोड दाखयल्या. इमॅजिनरी रोड्स म्हणटात तेका. दीस रोड्स आर नॉट फिजिबल, दे कॅनॉट बी बिल्ड. पण तेंचेर दबाव हाडप, टेनंटाचेर दबाव हाडप, ते भाडकाराचेर दबाव हाडप. तुका आपूण अमके पयशे धाडटा, तूं हो रोड, हो जमीन आमकां दी, आमी रोड करूंक सोदता. अशें म्हाका दिसता बंद जावपाची गरज आहा. इमिडिएटली आमी ODP ऑफ तालिगांव ओपन करतले. हे सगळे इमॅजिनरी रोड्स जे आहा ते काडटले. जी आदी FIR आहली 150 ती धरतले. कोणे 250 FIR केल्ली आहा गेल्या पावटीच्या ODPचेर, आमी पळयल्ले आहा. 250, 250, 300 FIR केल्ली आहा. हे सगळे आमी काडपाचे आहा. ही आमी उतर दिवपाक येयल्या तालिगांवच्या लोकांक. जे आदी आहली FIR तीच दवरप. हाय रायज बिल्डींग सद्याक आनीक नाका. बाब दत्तप्रसादान सांगला आनीक हाय रायज बिल्डिंगी हिंगासर नाका. इन्फ्रास्ट्रक्चराचे प्रॉब्लेम आहा. उदक ना, लायट सारकी ना, सेवरेज कनेक्शन सगळ्यांक जावंक ना. शेतांनी सगळे ते सेवरेजाचे उदक सोडटात. म्हाका दिसता ही वायट गजाल जातली फुडें. थिंग्स वील गो व्हेरी बॅड. पीपल वील स्टार्ट कर्सिंग एवरी वॉर्ड मेंबर, एवरी नेबर ऑल्सो. सो लेट अस वर्क टुगेदर टू ब्रिंग टोनी अप. तालिगांवचे लोकांनी टोनीक जर तर मत मारत काँग्रेसीचेर, आमकां स्थिर गव्हर्नमेंट मेळटलो. जो आमी चिंतला की आमकां हितून 5 सीट येता म्हणून. आमचे तिसवाडीन 5 सीट येतात. हो सीट आमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट. तालिगांवचो सीट व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी आयज हांव स्पेशली कॅम्पेन आमचे सोडून कालांगुटान हिंगा येयल्लो आहा अपील करपाक लोकांक, डोंट डिवायड युअर वोट्स. इफ यू डिवायड दोज वोट्स, then BJP is winning. Otherwise BJP is not winning. There are winds of change. वारे मारलेले आहा. लोकांनी डिसायड केलं बीजेपी मत मारप ना. सो थोडे जाण म्हणटाना आमी आपाक मारया. ती 1,500 जो तर आप घेत जाल्यार हो पडटलो. winds of change are there, but the change should come in favor of बाप टोनी. सगळ्यांक देव बरें करूं. And I thank Datta Prasad, who has taken a very, very bold decision. It is not easy to take this decision. In his capacity, he has taken a decision that he will support Tony. Unconditional support to Tony, so that Tony wins. He has seen the winds of change. लोक सगळे टोनीचे नाव घेवपाक लागले. आणि बाकीचे जे फेन्सर बसलेले आहा, दुर्गार बसलेले आहा, तेंच्यांनी चिंतचे आयज. बाब दत्तप्रसाद आनी सगळी तेजी टीम जी हिंगा आहा, जे आदी बीजेपीक वावुरताले हाडपाक, ते आयज सगळे भायर सरलेले आहा. आमी ह्या पावटी मत काँग्रेसीक मारतले, ह्या पावटी मत आमी टोनीक मारतले. इतल्याकूच लागून मारतले की आमकां आनीक ते आमदार येयल्ले नाका. सो लोकांचे हे डिसिजन स्ट्रॉंग जाल्ले आहा. आनी हे स्ट्रॉंग डिसिजनांनी आमी फुडें वचपाची गरज आहा.
आणि गोंयांत बरो सरकार हाडपाची गरज. थँक्यू. पण हांवें डे वन सांगिल्लें आसा, इट वूड बी रॉंग ऑन माय पार्ट दॅट आय एनफोर्स माय व्ह्यूज अँड माय डिसिजन ऑन एनी लेडी. शी इज एन इंडिपेंडंट पॉलिटिकल एंटिटी. ते अशें न्ही की बाबा म्हज्या खातीर, म्हणजे आज आमी खंयच्या तरी एका तालुक्यान पळयलां कोणाच्या तरी बायलेक हाडटा आनी तिकेट दिता. तशी मॅडम दिलायलाय लोबोनी आनी शितल नायकूय, दे आर इंडिपेंडंट एंटिटी जी स्वताच्या ताकदीचेर वयर सरिल्लीं आसा. आनी हांव डे वनान ह्या व्ह्यूवाचो आशिल्लो की दिलयला लोबोक आमच्या सालिगांव मतदारसंघांनी, हांवें मायकलाकूय बीन 2 वर्सां पयलीं सांगिल्लें तिकेट दिवपाक जाय आशिल्ली, तेन्नाच सालिगांवच्यान जर ताका प्रमोट केल्लें जाल्यार आज बार्देजान हो विशय जावपाचोच नाशिल्लो. आमचो शिवोलेय सीट येवपाचो, कालंगूटूय सीट येवपाचो, परत परत आमचो शब्द येता. म्हणजे तुम्ही समजूंक शकता की अजून सुद्धा काळजांच्यान ते गेल्ले ना आनी सालिगांवूय सीट येवपाचो. आनी हो विशय जो आसा हो आमच्याच कार्यकर्त्यांक कित्याक लागता, घोव बायलांक दिवंक शकना. भायले जे इम्पोर्ट जे हाडटा तांच्या घोव बायलांनी कितेंय केल्यार जाता, पण आमचो जो कार्यकर्तो आसता ताकाच हो रूल लागू जाता की घोव ह्या पोस्टार आसा जाल्यार बायल थंय हें करप ना. तेन्ना ती दोगांय इंडिपेंडंटली पॉलिटिकली आपलें कार्य बरे पद्दतीन करता जाल्यार तांकां कित्याक प्रमोट करना. आयज गोंयांत भारतीय जनता पार्टी वायप आवट जावपाची परिस्थिती पावल्ली आहा आनी बार्देजान जर तूं टोटल वायप आवट. आनी फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री जो नरेंद्रजी मोदी आमचो प्रायम मिनिस्टर आहा ऑनरेबल, तो सदांच पणजे येवन भाशण दिता. पयले फावटी ताका बार्देजान हाडटात आनी मोदी येवनूय एकूय सीट येयना तांकां. अशी परिस्थिती आहा. म्हणजे मोदी इज गूड एट हिज ओन प्लेस. म्हणजे तो थिंगा आहा, दिल्ली आहा, प्रायम मिनिस्टर आहा कंट्रीचो. तेका हाडून ते लोकांक इन्फ्लुएन्स करूंक सोदता. पळय आमचो मोदी आहा, तुम्ही मोदी खातीर मत मारा. गोंयांत मोदी खातीर मत मारपाचे लोक ना. गोंयची परिस्थिती पळया, कॉन्स्टिट्युएन्सीची परिस्थिती पळया, जॉब इकल्या ती परिस्थिती पळया. ते कोण उलयना. जॉब इकले ते कोणूच सांगेना. जे आल्दोनचे लोक आहा, जेणी जॉब एप्लाय केल्ले आनी बाब ग्लेन दिकलो तांकां फेल जालो जॉब दिवपाक, कित्याक तेंचे कडेन पयशे नासले म्हणून. आतां ते मोदीक सांगतले नो वी कूड नॉट गिव देम जॉब बिकॉज द जॉब्स वॉज सोल्ड फॉर अ प्रायस. हू टूक द मनी? हे सांगपाचें आहा मोदी. म्हापशा हाडटा ते, खूंय हाडटा, सारके बोडगेश्वराच्या सायडीक, देव बोडगेश्वराच्या सायडीक हाडटा. इतले हाडूनूय एकूय सीट येयना. ही परिस्थिती आयज जाल्ली आहा. ही हांव सगळे लोकांक सांगपाक सोदता आयज की पणजे जो येवन सभा दिवपाचो आसलो आमचो प्रायम मिनिस्टर, तेका शिफ्ट केलो म्हापशा. बार्देजान इफेक्ट जावं न्ही म्हणून. इफेक्ट कांयच जावपाचो ना. नरेंद्र मोदी आमचो प्रायम मिनिस्टर येवनूय इफेक्ट जावचो ना. देर इज नथींग एज सच एज एनी इन्फ्लुएन्स वेर ही कॅन पुट ऑन द वोटर्स ऑफ बार्देस. समज तुमची मिसेसाक तिकेट दिल्ली तरी बीजेपीची पाळी येवपाच न्ही केन्ना? ना ना तशें ना. आमी पयलेच सांगलेले आनी आमी इश्यू घेतलेले गव्हर्मेंटाचे अगेन्स्ट. हांव मंत्री आसतना वेदर इट इज डबल ट्रॅकिंग 3 लिनियर प्रोजेक्ट्सान हांव सालसेटान वचून उलयल्लो. जिंगा लिनियर प्रोजेक्ट्स चालू आसले थिंगा वचून उलयल्लो की आमी हे करूंक दिवचे ना म्हणून. अँड गव्हर्मेंट वील हॅव टू थिंक ट्वायस बिफोर टेकिंग दीस प्रोजेक्ट्स अहेड. We have spoken on coal. We have spoken on all these projects. So they are going against the people. We cannot stay with them. It's not about the wife. Wife was supposed to contest only independent or any other political party. So the caution does not arise. तुम्ही टोनीचो प्रचार करतले तालगांव नाल्यार Of course I will come. आनी दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून बी प्रचार आम्ही ऑलरेडी कांबारजुआ केल्लो, सान आंद्रे केल्लो, सांताक्रुज वचपाचें आहा. आतां आमी हेजे फाटल्यान आल्दाना वचपाचें आहा परतून. सो पीपल ऑफ गोवा वॉन्ट अ चेंज बट दे वॉन्ट एश्युरन्सीस. एश्युरन्सीस कितें की आमची कामां जातली, आमच्या भुरग्यांक जॉब्स मेवतले, फ्री मेवतल्या, पयशांनी न्हू. पयशांनी जर तर जॉब इकले आमी जाल्यार वॉट फ्युचर वी आर गोइंग टू डू ऑफ गोवा? फ्युचर कितें गोंयचो? सगळे जाण जे गव्हर्मेंट ऑफिसांनी बसतले ते म्हणटले पयशा शिवाय आपण काम करिना. आपणे 35 लाख दिल्या, तुझे काम कित्याक करूंक आपूण? करिना, जाय ते कर म्हणटले. अशी मस्ती मारतली गव्हर्मेंट सर्वंटांक.
त्या खातीर ह्या सरकाराक घरा धाडपाची गरज आहा 340 जॉब्स जिंकले, एक आनी दोन न्हू. तेका गली का बकरा गेलो कोणाक, तो PWD मिनिस्टर आसलो कोण पावसकरचो, तेका तेंच्यांनी टिकेट दिवंक ना. टिकेट कित्याक दिवंक ना, की तेजेर ब्लेम येवनी म्हणून 340 जॉबाची 340 जॉबाची तेजेर ब्लेम येवंकूच शकना, की तेणें इकूंकूच ना तेणें 12-13 इकले आसतले. इन्व्हेस्टिगेशन आमी करतले, आमचो सरकार येवन पयलें इन्व्हेस्टिगेशन ते की जॉब कोणें इकले पळय तेचे पयलींच हे म्हाका दिसता रिजल्ट येवचे पयलीं हे पयशे परत दितले. हांव गॅरंटी सांगता तुमकां की हे जॉबांचे 340 जॉबांचे जे पयशे घेतल्या हे रिजल्ट येवच्या पयलीं दितले, नाल्यार हे भितर पडटले. तुम्ही हरियाणाची केस पळया, हरियाणाची केस. हरियाणा कोण भितर पडलो तो पळय जॉब स्कॅम. कसलो जॉब? टीचर्स जॉब. जस्ट चेक ऑन द नेट, ऑन द गुगल. शेवटाला भितर पडलो. कित्याक पडलो? जॉब स्कॅम जाले. तशे रिजल्ट 10 मार्च हांव उगडास सोदता पळय, आनी तुमकांय उगडास करता. 10 मार्च जावचे पयलीं सगळ्या कॅन्डिडेटांक हाडून तेंचे पयशे परतून दितले, कित्याक ते येवपाचे ना सत्तेर. नाजाल्यार तेंकां त्रास जातले, ते वचोन तेंच्या दारार बसतले, न्यूज लीक जातलो, पयशे व्हरोंक येयला म्हणून. आनी पावसकरान काय ना, 10-12 पोस्ट आहे पावसकराचे, उरलेले सगळे हेंचे. सो गोंयच्या लोकांनी चिंतपाची गरज आहा. बीजेपीचो जो कॅन्डिडेट बसयलो तेच्या बद्दल कितलो चॅलेंजींग? कालांगूट बीजेपीच्या कॅन्डिडेटाचेर आमी कांयच उलयना. 10 मार्चार तेका कळटलें तो खंय आहा पळय. No, in my heart, BJP is gone. It is gone. Why? Because this is not the same BJP which we joined. आम्ही जॉईन जाल्ले बीजेपीन आम्ही असले पळोवंकूच ना. मनोहर पर्रीकर टूक एवरीबडी अलॉंग. उगडास जर हांव कितें उलयता ती उतरां. मनोहर पर्रीकर टूक एवरीबडी अलॉंग. आनी जो कोण हार्ड लायनीन वचपाक सोदतालो तेका तेणें जाग्यार बसयलो. आनी हो सुपर CM जो गोंयांत आहा तेजेर खोंट घालून तेणें 2 फावटी गोंयांतसून भायरूय घातलेलो तेका. खोंट घालून ना. हांव जाणा म्हाज्या फुडल्यान कितें उतरां उलयल्लीं ती तेन्ना. सो अशे लिडर आसपाची आयज गरज आहा गोंयांत. You have to be strong enough for Goa and Goans, not for your own things. बेसिक आमकां उदकाचो विशय जो हांवें हायलायट केलो. There is nothing like that. आमी वाव घेतलेला, आमी उतर दिल्ले आहा. हांव देवाक मानता. फॉरगेट द एफिडेविट. आय बिलीव इन गॉड. आनी जेन्ना हांव उतर दिता वचोन सांत खुर्सा कडेन उतर दिता, होली क्रॉस चर्चीन भितर वयता, बांबोली खुर्सा कडेन, हांव महालक्ष्मीन वयता. हांव व्हडलो सगळ्यान व्हडलो भक्त देवीचो, शांतादुर्गेचो, महालक्ष्मीचो व्हडलो भक्त हांव. गणपतीचोय भक्त हांव. आमी थिंगा उतर दिला की आमी फुटचे ना म्हणून, आनी कोणाकूच फुटोंक दिवचे ना. आमी दर्गानूय गेल्या. सो ते तुमी इसरा. गोंयच्या लोकांक कळले आमी कितें सांगूंक सोदता ते. गोंयचे लोक जाणा की काँग्रेस पार्टीचो एकूय कॅन्डिडेट फुटचो ना. आमी सरकार करपाक येयल्या, त्या खातीर लोकांनी वोट फोडूंक पावना. लोक वोट फुटत जाल्यार आमकां एक 3-4 सीट कमी पडोंक शकता. देन वी हॅव टू डिपेंड ऑन दॅट अदर पॉलिटिकल पार्टी. आमी कितें करूंक सोदता, ती पार्टी म्हणटा ना अशें करिनाका, अशें कर, आमी सपोर्ट विथड्रॉ करतले. तसलो सरकार जावंक जायना. सरकार म्हणजे 2012 ते 17 जो सरकार जालो, मनोहर पर्रीकर गव्हर्मेंट, आमी जेन्ना आमदार जाले 21 क्लियर मेजॉरिटी, असो सरकार जावपाची आयज गरज आहा. आनी काळाची गरज ही, बेश्टे उलयना हांव, काळाची गरज. आनी तुमी जाणा सगळे पत्रकार भाव, कितें जाला पळय तें, कितें हें जालां गेले 3 वर्सांक तुमी जाल्या. आमी कितले इश्यू काडले एज अ मिनिस्टर. कितें काडले? आमकां काडल्यार जाता म्हणून, मंत्री पदारसून काडल्यार जाता, पूण आमी इश्यू घेतल्या लोकांचे. दत्तप्रसाद तुम्ही पणजेन उत्पल पर्रीकाराक सपोर्ट करता, सो काँग्रेस कॅन्डिडेटाची पळय हांवें सांगलां डायरेक्टली. हांव परत एकदां सांगता, आय एम इंडिपेंडंट आनी ताळगांव मतदारसंघा पुरती म्हजो ऑन रिक्वेस्ट ऑफ मायकल बाब. आनी जशें हांवें म्हणलां तो मेन विशय वोट स्प्लीट जावन परतो बाबूश जेनिफर पार्टेच्या कॅन्डिडेटाक बेनिफीट जावं उपकारना, ह्या हातून आमी
टोनी बाबाक सगळ्या आमच्या तुम्ही कधी कार्यकर्त्याचो campaigning करतले तारीख? डेफिनेटली करतले. जिखपा खातीर ज्यो कितें गोश्टी करपाक जाय तितकी करपाची क्षमता हांव दवरतां जत्रुप्रसाद आनी ती आमी करतले. आनी जशें हांवें आतां परत मायकलानूय सगळ्या गोंयच्या विशयाचेर उलयलें, परत मेन तुमकां एक विशयाचेर परतो येता. उदक म्हणटा तें सामान्य मनशाक दिवपाची एक आमदाराची एक ड्युटी. जो मनीस म्हणटा आपण इतकें डेव्हलपमेंट केलां, तितकें डेव्हलपमेंट केलां, आज ताळगांवान उदक ना. हें उदक कित्याक ना? कित्याक जे रितीन तुवें रियल इस्टेट हाडल्या, जे हांगचें पॉप्युलेशन वाडयलां, म्हणून आज उदक मेळना. आज सगळ्या कॉलनींनी टँकर हाडून उदक हें करचें पडटा. आज आमकां पयलीं हांगचो एक्झिस्टींग इन्फ्रास्ट्रक्चर जाग्यार घालपाक जाय. मनोहर भाईन 27 MLD प्लांट ओपा सगळे ताची तयारी केल्ली आसा, ते रेडी सुद्दां जाल्लें आसा. तें उदक फक्त पणजी आनी तालिगांव पावोवपाक जाय. हे 3 वर्सांक ह्या हाजेर कांयच डेव्हलपमेंट जालो ना. हें जावपाक जाय आशिल्लें. फक्त स्मार्ट सिटीचे पयशे आपूण कसो आपल्या बोल्सान घालतलो. एक रिहॅबिलिटेशन ऑफ सेवरेज लायन म्हणून पणजे काडली. ह्या विशया वयल्यान कशें बाबा आपूण ते 170 crores कितें उरता ते कशें यूज करतलो, फक्त तातूंतच लक्ष आसा. बट बेसीक आज तुम्ही उदक, मुद्दाम- रस्ते हे पावोवपाक जाय. जशें परत एकदां सांगता, उत्पला फाटल्यान सगळे पणजेकारूच न्ही, सगळे ताळगांवकार आनी आख्खो गोंयकार उत्पला फाटल्यान आसा. मायकलूय बीन आसतलो. ही बीन म्हाका खात्री आसा. पत्रकार भावांनी वचोन जे आदले कला अकॅडमी आहा ते मोडीन आसतना बांदतले आनी रिनोवेट करतले म्हणून हायकोर्टान हेंच्यांनी हें दिलां, एफिडेवीट दिल्ली आहा. ताका 55 crore मोडटा. मातशें वचोन पळया ते पयलीं. GSIDC is spending 55 crores on Kala Academy. It's a joke. It is a joke. आधी हांवें सांगलेलें पत्रकार भावन, हांव मंत्री तेन्ना, मातशें पळया म्हणून तें कितें तें 55 crores मोडटा GSIDC. कोणूच विचारपाक ना. देर इज नोबडी टू आस्क. ऑपोजिशनाक घेतलेले सगळे, ऑपोजिशनाक बीजेपीन येयले न्हू, कोणूच नासलो, एकलोच उरलेलो दिगंबर बाब. हांव कितें म्हणटा, हे सगळे वस्तू आयज रिएसेस करपाची गरज आहा. आमचो सरकार येयलो हे सगळे रिएसेस करतले. 55 crore मोडपाची गरज ना. 22 कोटी देव, चडूशे. हांव कॉन्ट्रॅक्टर, हांव जाणा, आमी बिल्डर. चडूशे 22 कोटी 55 crore कोल्ले फकाडां जाल्ल्या. जिचो जोक. थँक्यू. तुम्ही म्हणले की वोट स्पीड जावं जाय म्हणून गोंयांत तालिगांव. सो पणजे कशें, पणजे काँग्रेस कॅन्डिडेट आसा, उत्पल आसा आनी बाबूश आसा, ते वोट स्पीड जावपाक ना. म्हाका दिसता पणजेच्या कॅन्डिडेटाचे ऑलरेडी आमचो उदय बाबूय उलयला. सो पणजेच्या काँग्रेस कॅन्डिडेटाकूय तसो काय व्हडलो कोण सिरियसली घेना. वेलकम बाब उदय. पणजे इट इज अ डायरेक्ट फायट. इनफॅक्ट आय वूड नॉट से इट इज इवन अ फायट. उत्पल पर्रीकर इज स्वीपिंग पणजे कॉन्स्टिट्युएन्सी. 100% न्हू. आमी तुका सांगलें, सरकार आमचो येयलो, आमी इन्व्हेस्टिगेशन करतले. 55 crore आहा ते रिएसेस करून 22, 23, 24 कोटी आसतले. तुम्ही सांग म्हाका, एक बिल्डींग ऑलरेडी आहा, ही बिल्डींग बांदपाक आमी 100 कोटी मोडल्यो. आतां रिफर्बिश करपाक तूं 150 कोटी मोडटलो. रिफर्बिश करपाक ही फकाडां जाल्ली आहा. इट्स अ जोक. एनीबडी वील से. आतां हे पयशे हूंय स्पेंड करता, कितें स्पेंड करता ते इजिली. एक यू जस्ट पुट अ इंडिपेंडंट इंजिनियर एंड वन आर्किटेक्ट, ही विल गिव यू द रियल एस्टिमेट्स. ते आनी GSIDCचे जे कितें एलिवेटेड एस्टिमेट केल्यात ते कंपॅरिझन करा, जालें न्हू तें. 55 कोटी 55 crores थिंगा ग्राउंड प्लस 7 बिल्डींग जातली. आख्खे कला अकॅडमीचे आख्खे थिएटरां घालूंक जातली वयर. 55 crore म्हणजे कितले जाले ते? कितें फकाडां चल्ल्या? See, I'll tell you something. First thing what we will do once we come to power, ते जॉब स्कॅम जे जाला न्हू, भुरग्यांक रिलीफ मेळपाक जाय. जे कोणाक 97 मार्क्स पडलेले, 90 मार्क्स पडलेले, डिस्टिंक्शन स्टुडंट जी आसली, तांकां रिलीफ मेळपाची आयज गरज आहा. कशी रिलीफ मेळटली तांकां? पयले स्क्रॅप कर, इन्व्हेस्टिगेशन कर, पयशे कोणे घेतलेले पळय ते. हे सगळे एक्सपोज जातले. मुख्यमंत्री पयलो एक्सपोज जातलो. त्या खातीर हे पयले स्क्रॅप करून पयले तांकां रिलीफ दिवपाक जाय. रिलीफ कितें? परतून आमी एडवर्टिजमेंट करतले ते जॉब्स. लेट द जेन्युइन पीपल, बिकॉज दे आर इंजिनियरींग जॉब्स. तूं कसले रोड दिवंक सोदता लोकांक? कसले बिल्डिंगी दिवंक सोदता तूं? पयशे घेवन बिल्डिंगी दितले?
Those are engineering jobs, junior engineer, technical assistant, supervisors, draftsmen. What is the meaning of these jobs? These are good posts where you are going to certify somebody's building. They are going to pass a building. They are going to pass a bridge. ब्रिजाचे स्टील कॅल्क्युलेशन करून तू ड्रॉइंग दितलो. तू कितें करूंक सोदता? कसल्या मनशांक तू जॉब दिवंक सोदता? हे पर्रीकार साहेबान एकदा म्हटलेले आमचे एक्स सीएमान की आमी सारखे कोण फेल जाले तांकां अकाउंटंट करूंक शकना म्हणून. कोण मेरिटार जाल्यार तांकांच दिवप म्हणून. 2013ची गजाल. हांव तेन्ना आमदार आनी आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 3 जेन्युइन भुरगे पास जाल्ले आनी तेन्ना हेचेर दबाव हाडलेलो की सगळे जॉब स्क्रॅप कर म्हणून. आमचे हितूंतले कोण पास जावंक ना म्हणून. थोडे बीजेपीचे एमएलए म्हणटाले वी विल गिव ओनली दोज हू हॅव पास्ड जेन्युइनली दोज दॅट एग्जाम. अशें जावपाक जाय. तेतून तरी कॉम्प्रोमायज करप ना. थँक्यू. फॉर द फर्स्ट ना टाइम झाले ना. लास्ट क्वेश्चन सर. नॅशनल लीडर राहुल गांधी, प्रियांका गांधी नॉर्थाक सावथाक भोंवता पण बार्देजाक पावना. कित्याक तुमच्या जबाबदारी दिला म्हणून तशें कांय ना. तें बार्देजच्या लोकांनी डिसिजन घेतला की आमी ह्या फावटी बीजेपी घरा धाडटले. दॅट इज द रिजन. And दुसरे for the first time in history of Goa, constables will be smarter than the PSIs.